युथ ऑफ GSB G.S.B सेवा मंडळाचे 69th गणेशोत्सवाचे सीधा प्रसार तुम्ही पळयता आसाची मस्त जनालागी उल्लोच प्रयत्न करता आसाची मस्त नंबीक दवरून कितलीकी वर्स दोकून हांगा घेवन पावता आसाची मेघलोट्टू सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष रघुवीर अण्णा सर रघुवीर अण्णा हांव प्रति फाटी सांगता आसता खंयचे देवस्थान मठा विशय असल्यार थंय आसता तागेले एक पार्ट घेता आसता ह्या वर्स रघुवीर अण्णाक एक खुशी विशय कसं म्हळ्यार तागेले दोग एक एंगेजमेंट जाला हे इतली पण देताने देवाला निमगून आसता तुमी 100% एक चांग चल्लो मेळका म्हणून डॉक्टरू मेळ्ळा कितली खूश आसा हांगा देवालेद्रा येवन तें सेव करचें तुमकां सुरवेक ते महागणपती पांय पडूं तशींची आराध्य देव तशींची कुलदेव तशींच आमगेले स्वाम्याले उडगास काणू सुकृतीन स्वाम्याले सुदीन तीर स्वाम्याले तशी संयमीन स्वाम्याले तशींचे मना आटो करून आजी मुंबय तूं हे गणेशोत्सव प्रति वर्स म्हळ्यार म्हणके येता आतां एक 2-3 वर्स देखून ते कोरोना जावन मात्र येवचें जायना ह्या वर्सा एक विशेष खुशी आतां सांगला म्हणकेची दुवेक पयरी निश्चय जालेलो आसा तशी मार्चा भितर वर्डिकय दवरलेलो आसा हें पुरा कारणी करता जावन आशिल्लो तो महागणपती फुडल्या वर्सा मागून चमकला ह्या वर्सा ताणें दाखोवन दिलां तशी जी विशेश आनी कसं मागची म्हळ्यार हांवें आमगेलें काशी मठाचे वाल्केश्वर ते हे पंथा हाजी कार्य जे तरस तशी ह्या पंथा प्रति एकल्यानय ह्या विशया भितर भाग घेवका आनी तांगेले शक्त्यानुसार सेव करून जाल्यार तितले बेगी नेक्स्ट इयर आमगेले ते स्वाम्याले चातुर्मास जावचे आसा ते चातुर्मासा वेळार भांगरा पीठ प्रभावळी स्वाम्याले मठांत देवाकय जावचे आसा हाका सक्कड जनान सहकार दिल्यार मात्र जाता तशी प्रति एकल्यान तांगेले शक्त्यानुसार दिवन हे कार्यक्रम चंद करून दिवका म्हूण सांगून हांव सक्कड जनाकय हांव मागून घेता तशेंच आमगेलो टू डॉक्टर मिलिंद प्रभू आसा मिलिंद हें फर्स्ट टायम म्हणून आयकलो हाजी गणव म्हाका बशिल्लीची देवालयद्रा बैसून देवालयद्रा मागतना कितले खूश जाले आनंद कितले जाले म्हणून फुडें हांव फोटोन मात्र पळयलेलो आशिल्लो बट ह्या पंथा एक प्रत्यक्ष पळोवच्याक एक देवान हाडून घेतला अवकाश दिला खुशी जाला आनी कसं म्हळ्यार मामाक देवालय मस्त आसा आनी तुका तें पुरा पळोवच्याक फर्स्ट टायम पुरा सुमार मेळटा न्ही कितले तें आनंद कितले आसा म्हणून हय खुशी जाला हे एक ऑपॉर्च्युनिटी पुरे जना मेळना सो आय एम व्हेरी हॅपी थँक्यू धन्यवाद उलयल्या खातीर